टीसीपी, सीआरझेड आणि पंचायतीकडल्यान परवानगी घेनासतना डबल ट्रॅक रेल्वेचे काम चालू दवरलां। त्या संबंधात चांदोर गोवन भावांचो एकवटान दाखल केल्ली याचिका सर्वोच्च न्यायालयान बुधवारा न्हयकारली। रेल्वे अधिकाऱ्यांक थळाव्या पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी घेवपाची गरज ना अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगलें। सर्वोच्च न्यायालयान परतून याचिका भायर आयिल्ल्यान थळावे फुर्योज जाल्यात। पळयात। आज आमी आसात व डबल ट्रॅकिंग जे चालू आसा, जे काम चालू आसा हे चांदर ह्या गांवाक गिरदोली आणि चांदर हे दोन्ही जोडलेले गांव आसात। आनीक जेन्ना ह्या ट्रॅकाचें काम चालू जाल्लें त्या टायमार जायती एजिटेशन जाली। जायते पंचायती जे गिरदोली पंचायत आसा तेंचेर एलिगेशन जाली की तुमी एनओसी दिल्या डबल ट्रॅकिंगा म्हणून। पण आमीच त्या टायमार हांगा न्यूज हाडलो आणि तेणी आमकां क्लॅरिफाय केल्या पंचायतीन की आमी तांकां एनओसी दिली ना, आमी एनओसी दिल्या ती फक्त जो अंडरपास आसा तेक म्हणून। तेज फाटल्यान जायती एजिटेशन जाली। आनीक एक NGO फॉर्म केले ते म्हणले जाल्यार गांव चांदर गांव भावांचो एकवट म्हूण तेणी एक पिटिशन फायल केलें सुप्रीम कोर्टाक की कसले पंचायतीचे या TCPचे हेंची परमिशन या CRZचे परमिशन घेतनासतना हांगा डबल ट्रॅकिंगाचे काम चालू आसा म्हणून। पण आज सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिल्या त्या ऑर्डरीक आज लोकांनी सांगलें तशें की ही तांकां वायट दिसले कडेन आसा। आनीक ऑर्डरी अशें म्हणला की रेल्वे ऑथॉरिटीक खंयचें परमिशन घेवपाची गरज लागना। ह्याच वयल्यान आज आमी जेन्ना ह्या लोकां कडेन उलयले जे एजिटेशनां आसले तेणी आमकां सांगले कडेन आसा की हेजे मुखार आमी व्हडले जे एजिटेशन आसा ते आमी करतले। ते सुद्दां खंयचे जे UP बिहार ह्या सारकें जाल्लें त्या सारकें एजिटेशन आमी हांगा करतले। आनी आमचे कडेन उपाय कांय ना। जर अशें करून जर हांगा कोलाचे जर हें वाडलें हांगा जाल्यार हांगा डिसीजीस आनीक लोकांक खूब त्रास जातलो। आतां पळोवचें पडटलें आमी की पंचायत इलेक्शन जातरेक जे लोक कसली एजिटेशन हांगा करतले म्हण ते। रेल्वे ट्रॅका लागसार आशिल्ल्या गांवांनी एकवटीत जावन डबल ट्रॅकिंगाच्या कामाच्या विरोधात निशेध करपाचो उलो थळाव्यांनी मारलो। बिहारात घडिल्ली अशी घडणूक तांणी सांगली, जंय थळाव्या लोकांनी निशेध केल्लो। आयकात। जी सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिला ते आमी पंचायतान कसली ऑथॉरिटी तांकां स्टॉप करूं जायना म्हूण। पूण आमकां एज अ विलेजर आमकां दिसता हे डबल ट्रॅकिंगेन आमकां जायतें माल जातलें, कित्याक डबल ट्रॅकिंगाक ऑलरेडी तेणी घातलेलें आहा। पूण आमी सगळ्यांनी एकठांय जाले जाल्यार आनी आमगे सगळे गांवचे लोक गिड्डोली, चांदोर, सारावडीं, कुट्टोरी, बारोडा सगळे गांवच्या लोकांनी एकठांय जाल्यार आमी जशे बिहाराक वताय, बिहाराक थिंगा लोक सारखे बरोबर येताय, सगळे बराबर बसून ट्रॅकांचे बसून तेंगे डिमांड्स पास करून घेताय। तेज भाशेन आमी लोकांक सगळ्यांनी एकठांय जावपा जाय, कित्याक हे कूल म्हणटाय ते सारखे हार्मफूल आनी तेजे पार्टिकल्स आतां आमी स्टडी केले ते भाशेन 4-5 किलोमीटर ट्रॅव्हल जाताय। कित्याक ट्रॅकाक वाय तांकां इफेक्ट जावपाना तो म्हळ्यार सगळ्याक लोकांक इफेक्ट जातलो 4-5 किलोमीटर पयस देखून। तेका लागून आमी सगळ्यांनी एकठांय येवपा आतां हे म्हणजे सगळे डिफरन्सीस सोडून येवपा जाय। आनी हांवूय सगळे एजिटेशनान आपके गोवा भोंवता आनी गोंयान कोळसो नाका वा आमगे अभिजीत ताणें जायते ट्राय केले बाड्यान म्हळ्यार जातोलें तेगेलें सक्सेसफूल जातोलें आनी आमचे गांवचे देखून सगळे जायते भाव तेज बरोबर आसा। About the Supreme Court order which the case has been thrown out now, I had mentioned this firstly in the year 2020 in the month of November, if I'm not mistaken. I think I've given you the bite right here on the same station when they had made a false allegation saying that the Panchayat had given permission. Where clearly I told them Panchayat has not given permission. Panchayat has given only permission to the railways for the under bypass. By following the procedures, by having a proper Gram Sabha, by taking the resolution for the Gram Sabha, by marking the height, everything. And the same thing was told. That time also they used to never take the Panchayat in the confidence. They have wanted to do it on their own and only assuming that we had given permission. But clearly we had told them also after we spoke to the railway authorities, they had told us that this permission is not required by any local authority. And this is the same thing that has come out today. I had spoken this in 2020 in November. It is on record. गोवा 365 खातीर चांदर साकून रमेश नायक रावत।